ते उदक न्हू वचना इश्टो भायर वचना ते सकला ते वयर हांगा आनी सगळें उदक व्हरून सारकें कीड पळावलें आतां पावस येवन देवला पंचायती सांगितल्यार बी पंचायत कांय कोना आनी ते मायकला सांगितलें तेगे चेडूं जिल्ला हें आहा सो हें कर म्हणून तो म्हणटा आपणाक कांय फावंड ना हें करपाक सो आनीक बसपा जायना हांगा सगळो वास मारता सगळो कचरो येता ते सायडी उदक वचना हे सायडी उदक वचना चड त्रास जाता हिंगा वास मारता सारको आतां पावस चडून हें जाला आतां पोटा लागला कितको हें जाता हिंगा सारकें आनी पयलींतली बायल तितून वयता आसतना तिंका कांय ना वचपाक पयलींतली बायल डापको पडली आनी ते चिकला उदकां पांय कितें जाल्यार मागीर जावपाक लादी आसा तेजे वयल्यान वचपाक मेळटा न्हू एटलिस्ट तांकां लाजी घालपाक आनी उदक वचपाक वेळ करपाक जाय तेतूंच सगळो कचरो आनी कचरो आसा तांकां हिंगा मुखार वचना ते आम व्हरोन मुखार जाता ते मागीर पोतून येशे सगळे River Sal is always polluted. People say all the sewage is coming from Madgaon and from the sewage department. But today morning we had gone on rounds, and what we observed is that people are leaving their household waste, all of them, into the drains, which ultimately leads into the sewage, which ultimately leads into the River Sal. So if each one of us take care of our sewage and dispose it responsibly, I think that would make the River Sal more clean. साल रिव्हराचे इश्यू पोल्युशनाचो खूप तेंप जालो एनजीटीन पासून ऑर्डर काडली आमची साल रिव्हर मोस्ट पोल्युटेड म्हणून आनी तेचे घेवपाक एक्शन घेवपाक जाय म्हणून तेजे फाटल्यान एक्शन 2-3 पार्टी ऑलरेडी टेंडर काडले मोर दॅन 7 क्रोर्सांचे डिसिल्ड करपाक रिव्हर साल ते केले पूण कांयच यूज जालो ना कित्याक मेजर इश्यू आहा तो मारगांव सिवेज वयता ती डायरेक्टली सिवेज सोडटा जे प्रॉब्लम्स मारगांव हारेबान हे सॉल्व जायना जाल्यार हिंगा पोल्युशन सॉल्व जावपाक ना सो मेन थिंग आहा ते आमचे मारगांव सेम वे आमचे एक ट्रिब्युटरी आहा आमच्या मांडवपांतल्यान तिनाय सोगटी गार्बेज आमचे थिंगा आमचे जाकली बांदी गेलो जाल्यार थिंग पडटा सोगटी गार्बेज आसा ती कनेक्टेड टू रिवर साल सो ही दोन्ही एरिया आहाय त्यो पोल्युशन थिंग पयलीं कंट्रोल करपाक जाय ते कंट्रोल कोना जाल्यार आमची रिवर साल काबार जायत वयतली